रेडी इंडिपेंडंट डे आमचे सगळो सेंट आशित भावान भयणांनी एकठांय जावन गांवकारांनी हो 75th इंडिपेंडंट डे सेलिब्रेट केला आनी हो वर्सान वर्स कोत्ताले आनी वर्सान वर्स हे आमचे गांवकार मेळोन हो इंडिपेंडंट डे सेलिब्रेट कोत्ताले पण एकूच मिसअंडरस्टँडींग जालें काल पयर 2 दीस जाले इंडियन नेवी येयले आनी फोंडपाक लागले जेन्ना फोंडटा तेन्ना गांवकारांनी ताका विचारलें की बाबा हो तुमी हांगा कितें कोत्ता तेन्ना ओपन जेन्ना थिंगा ओपन प्लेसीर फोंडटाले तेन्ना तेणी विचारलें गांवकारांनी तुमी कितें कोत्ता कित्याक लागून हो हिंगा जमीन फोडटा ते म्हणपाक आमकां फ्लॅग हॉस्टिंग करपा जाय सी फ्लॅग हॉस्टिंग आमी ताका गांवकारांनी सगळ्यांनी मेळोन सांगलें फ्लॅग हॉस्टिंग तर आमी कोत्ता जाल्यार आमी गांवकारूय 15 ऑगस्ट हो इंडिपेंडंट डे सेलिब्रेट कोत्ता आनी ह्योच दिसा जोरी तर तुमकां फ्लॅग हॉस्टिंग तो करपा जाय जाल्यार सेम आयज आमी फ्लॅग हॉस्टिंग जे केला तेच लुगाराचेर तुमी रावन करा पण एक मिसअंडरस्टँडींग अशें जालें फ्लॅग हॉस्टिंग करपाक कोणें कोणाकूय बंद करूंक ना आनी आयचो दीस हो 15 ऑगस्ट इंडिपेंडंट डे कोणाक अधिकारी ना हो दीस हो सेलिब्रेट करता तो कोणाकूय स्टॉप करपाक सी आमी गोंयकार आमी इंडियन आयज आमी हो सेलिब्रेशन गर्वान करूं जाय उमेदीन करूं जाय हांवें कोस्ट गार्डाक त्या ऑफिसराक देखून सांगलें जरी तर फ्लॅग हॉस्टिंग करपाक जाय जाल्यार तुमी आमी करया जेन्ना काल आमकां डेप्युटी कलेक्टर कडच्यान आपयन येले आनी डेप्युटी कलेक्टरान आमी गेले हांवें डेप्युटी कलेक्टराक काल तांकां नेवल ऑफिसराक इन्विटेशन दिलें आनी सांगलें जो आयचो हो 15 ऑगस्ट जो इंडिपेंडंट डे जो आमी फ्लॅग आमी चोडयता थिंगा तुमचोय एक आमकां तुमचो एक प्रेजेंट आमकां जाय म्हणटकच आयज हे नेवल ऑफिसर आमच्या बरोबर येयले आनी आयज तेणी आमच्या बरोबर रावन ह्या जे आयच्या दिसाचें हें सेलिब्रेशन बरोबर रावन आमी केलें पूण एकूच मिसअंडरस्टँडींग लोकां मदीं जालें की आमकां एंटी नॅशनल म्हणून हे भाशेन चीफ मिनिस्टरान एक हें दिलें पयलें म्हाका एकूच सांगपाचें आसलें जर तर चीफ मिनिस्टराक हो जो सिनियर मिनिस्टर जो कोण आसलो हे पॉलिटिक्स मिक्स करप ना हातून तुमी पॉलिटिक्स मिक्स केली आनी तुमी म्हणलें आमकां हो दर्जा दिलो आमी गोंयचे भावांक आमी सांगूंक वता हे नॅशनल फ्लॅग जो इंडिपेंडंट डे हे कोणाचेर बंद करूं जाय न्ही आमी बंद करचो ना म्हणणे की तुमी लोकांक हांगा मिसलीड केल्ले तेजेर कितें आमी लोकांक मिसगायड करूंक ना आमी लोकांक बराबर रावन चोय हांव पयलो सुवातेर हांव गांवकार ह्या जुंया वयलो पूत जे आमकां हो सगळो अधिकारी आहा पूण जेन्ना जुंयार कोणूय तर येयलो कितेंय प्रॉब्लेम जालो जाल्यार हिंगा आमी हाजीर आसता आनी हो हाजीर रावन आमी तेंच्या बरोबर रावन कोत्ता मिसगायड कोणाकूच करूं ना
त्या लोकांनी म्हाका देखून खबर दिली, सांगलें फिलिपा ही भाशेन येवन आमचे नेवी मनीस येवन हिंगा फोंडटा ते कित्याक फोंडटा ते मातशें विचारया. जेन्ना एकूच मिसअंडरस्टँडींग म्हूण जालें हें तें जोरी नेवल ऑफिसरांनी जो नेवल अधिकाऱ्यांनी हेणें येवन तर आयज आमकां लेटर दाखयलोलें फ्रॉम द प्रायम मिनिस्टर दॅट मिसअंडरस्टँडींग हें जावचें नासलें की सेलेब्रेशन तांकां करूं जाय जाल्यार बरे पद्दतीन सेलेब्रेशन करूं जाय जाल्यार आयज हिंगा केलां न्हू हिंगाच करूं जाय न्हू लोकांच्या भाटान वचून करप हें रॉंग. सो ताका लागून हें मिसअंडरस्टँडींग आयज आमी काबार केलां. पूण जो एंटी नॅशनल जें म्हणलां तें मातशें एक चुकीचें. हें सीएमान हेजेर पयलें तर स्टडी केलोली केस बरी सामान हें घेयलोली विचारून घेयलोली जाल्यार बरें पडटा हालीं. No, that was the best thing that could have happened. A fitting tribute to the unity and the tricolor and the commemoration of the 75th anniversary of Independence Day. I'm sure this has put an end to the controversy, unsavory, unwarranted and avoidable controversy जी झाल्या लास्ट 2-3 दिसांक पळय ती. हातून लोकांनी दाखयलें that politicians should not interfere in certain things. Leave it to the people. People are wise. People know what is good and what is bad. And I also not only thank the people but also thank the Indian Navy. They showed their maturity. They reached out to the people of the village, islanders, and they sorted out. And there was an amicable solution. I don't think so anything better could have been expected on this Independence Day. See, yesterday I condemned what the Chief Minister said. It was unwarranted because the Chief Minister is the head of the state. तूं आवय बापोय लोक बरे आसता लोक वायट आसता घरान झगडीं जाता फायनली सगळे आमी एकूच. You are forcing the police to register complaints. You are calling them anti-national. Anti-national कोण? आयज पळय सगळे लोकांचे टॅक्स पेयरांचे पयशे चोरी करता. They are the anti-nationals. People, your own senior ministers are accusing Navy for objecting to illegality. That is anti-national act. When your ministers and MLAs are robbing the taxpayers' money, they are getting rich, not looking after the people. Pandemic am लोकांचे जॉब गेले, इतलो मार पडलेलो आसा. That is anti-national activities. Today, I would have requested the Chief Minister, you have to apply the balm. Balm लावपाक जाय. आयज दुखवल्ले आसा मनीस. Everywhere rape, murder, crime, drugs, prostitution. बंद करिया हे. हात जोडून सगळे लोक along with the government, let's put an end, not bring differences for political advantage. This is my request and advice to the Chief Minister. You are the Chief Minister. Act with maturity. We will hold your hand.